अचानक सकाळी फुडें दोनूय सायडीन हे जालें डॅमेज जाली. दोनूय सायडीन गेली तरी बरी कदंबा येताली. कदंबा अशी बँड जाली म्हणून आमचो शेजारी तेणी पळयलें आनी हांगा येवन पळयत जाल्यार सगळे पोना गेल्ले आसा. आनी गेली कित्येक वर्सां म्हणजे 80 वर्सां मायज आसतली हेका पुलाक. पूल म्हणजे पूल आसता आर्क आनी आतां ते हॉडमिक्स केल्लो न्हू हे करून पूण तेंच्यानी पोनाक पळोवंक ना ते कितें जाला ते. लोखंड बी तशें काय वापरना. लोखंड काय ना चिऱ्यांनी काडलेलो आसा तो. आता ट्रॅफिक टोटल बंद आहा. ट्रॅफिक डायवर्ट केला खंयच्यान आनी ती सायडीनसून आतां म्हणजे गांवांतल्यान हय म्हणजे व्हडली गाडी व्हरपाक ना मेळना. ना ना केन्ना पर्यंत रिपेअर करपाक म्हणून सांगला तुमकां? आतां पळय आतां कितें तेंच्यांनी पळोवन गेल्या न्हू चडांत चड बेगीन तेंच्यांनी करपाक जाय. नाल्यार म्हणजे मेन रोड न्हू हो हांगासून वाळपय उजगांव टू वाळपय. म्हणल्यार व्हडली गाडी येयल्यान गांवांतल्यान वचपाक मेळपाना. ना 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 ती सायडीन रोड मातसो बारीक जो पर्यंत रोड सारके ना तो पर्यंत वाहतूक बंद येवटी. हय हय बंद. उजगांव ते वाळपय वयता त्या रोडार गांवकारवाडा हांगा आसा. ज्या जाग्यार रस्तो मदोमद खचला संबंद पूण जेन्ना सकाळी 7:30 वरांचेर ही घटना घडली कदंबा गाडी हेवटेन पासार जाताली ती अशी तशी बँड जाली आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें की हांगा कितें तर जालां म्हणून. मागीर हांगा स्थानीक पंच रेश्मा मडकर येयली. तिणें हांगा परिस्थिती पळयली आनी रस्तो वाहतुकीक बंद दवरिलो. आनी जो रस्तो खचलेलो आसा त्या जाग्यार पयलीं हांगा आर्क आशिल्लें म्हणल्यार साकोसो आशिल्लो आनी तेजे वयलें हेंच्यांनी कांय ते पोना लोखंड बी कांय वापरनासतना चिऱ्यांनी बांदून काडून तो रस्तो केल्लो आसलो. निश्काळजीपणान बेजबाबदारपणान हो रोड तयार जाल्लो. त्या आर्काचेर जवळ जवळ ते लोखंड आसपा जाय आशिल्लें तशें कांयच ना. तेन्ना तो सबंद भितर गेल्लो आसा रोड आनी व्हेरी डेंजरस आसा. तेन्ना हांगा अवजड जी वाहतूक आसा ती टोटली बंद दवरल्या. बारीक स्कुटर सुद्दां टोटली बंद दवरिल्या आनी जी वाहतूक वाळपा वचपा खातीर लोकल बारीक गाडयो तांकां गांवांतल्यान वाट दिल्या वचपाक आसा. गांवांतल्यान एक सायडीच्यान वचपाक मेळटा आनी हेवी गाडी आहा ते वचोंक मेळना. तेन्ना जो पर्यंत रस्तो सारके येना तो पर्यंत हेवी गाडयेक हेवटेन पासार जावपाक मेळपाना. जेन्ना रोड सारको जातलो तेन्नाच हेवी गाडी वयतलो. गोमंतक TV खातीर उजगांव गांवकारवाड्यांतल्यान एकनाथ खेडेकर.